नियाळचो विशय हा कितलें बरें भाऊ भयणींनी मोगान एकवटान जियोवचें हा कितलें बरें आनी सोबीत तें आमी सर्वांनी हो संदेश घेवन तुझ्या कुशे प्रमाणे एकामेकाक भाऊ भयणी जावन एकामेकाक आदार दिवन जियोंक आमकां फावो कर आयच्या दिसा सोमी हांगासर ह्या सकट भुरग्यां बराबर येमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ह्या भुरग्यांक थंय तुजो मोग घाल तुजें धैर्य दे तुजे थंय विश्वासून जियोंक तूं तांकां फावो कर ह्या भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ सोम्या ती तुका मोगाची जावन वाडोवन दी सदांच तूं तांकां रावन आशिर्वादीत कर ही भुरगीं भावार्थान गट पवित्रत्मेच्या सक्तेन भरलेलीं भुरगीं जावं दी सोम्या ह्या भुरग्यांक तूं सांबाळ सदांच राखून वर आमी येमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना वेदीर हाजीर जावच्या जेजू आमकां तुज्या सक्तेन बर ह्या येवकरिसान आमचें जिवीत आमी भेटयता जशें तूं उंडो आनी वायण तुजी कूड आनी रगत जावन बदलताय तशेंच सोम्या आमचें जिवीत तूं बदल तुज्या आशिर्वादांनी बदल आमकां नितळ कर आनी सदांच तुका मोगाची जावन उरच्या तुजे कुशे प्रमाणे जियोवच्या सोम्या आमकां आदार दी बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो विशेष रितीन मोगाच्या नेणतोल्या भुरग्यानो तुमकां समेस सांग दुसऱ्या दिसा विशेष रितीन भुरग्यांच्या ह्या फेस्ताच्या मिसाक मोगाचो तशेंच मानाचो येवकार हे मीस बाळका जेजूक अर्गां जावन आपल्या कॉनन डिसिल्वाच्या दुसऱ्या जल्मा दिसाक लायनल आनी विल्मा मथायस रोहन प्रीत हाच्या दुसऱ्या जल्मा दिसा प्रदीप प्रिया अरान्ना पांचव्या जल्मा दिसाक सियोन वास 11व्या जल्मा दीस एनिस पिंटो हाच्या जल्मा दिसा अनिल जिन्ना पिंटो नायजेरिया तशेंच 16व्या जल्मा दीस रियोन हाच्या 16व्या जल्मा दिसाक लिशा मॉनिस आनी रियोन जल्मा दिसाक बाळका जेजूक अर्गां जावन जीवन राज डिसोजा आयाना आशिल फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा असुंता फेर्नांडीस 21व्या जल्मा दिसा शायनी अनिशा डिसोजा जेनिसा अविला पिंटो हाच्या जल्मा दिसाक जोसेफ वास निकुटम 25th वेडिंग एनिवर्सरी रिचर्ड आनी रोजलिन वास बाळका जेजूक प्रत्येक रितीन अर्गां जावन एंड्रिला जियोना नोरोना रियोला रिचेल डिसोजा शॅनल आनी शर्मन डिसोजा संतान डिसोजा बेळमान रिशावन एशल फेर्नांडीस एमिल्डा डिसिल्वा हॅरी लस्रादो आनी कुटुंब दीपक मोनिका आनी ईथन डिसोजा जोसी आनी सीमा फेर्नांडीस जीवन आनी आशा पेरेरा आनी भुरगीं आयुष ईथन डिसोजा पेरमनूरू अशोक डिसोजा आर्थर डिसोजा आनी कुटुंब हिलरी पेरेरा आनी कुटुंब वलेरियन विल्मा डिसिल्वा आनी कुटुंब जैस्मिन आनी संदीप डिसोजा प्रकाश कॉड्रस मॉरिस लोबो क्लिफोर्ड रॉड्रिगस आनी कुटुंब रोनाल्ड फेर्नांडीस सुजाना ताउरो मस्कट रोशन मीरा रॉड्रिग्स आयडन कार्डोजा जेडल लेरा रॉड्रिग्स रायलन आनी रिजल सिक्वेरा प्रमिला एंड रोहन सिक्वेरा रिशान डिसोजा सिया पर्ल डिसोजा प्रियांका आनी विकास डिसोजा और ऑल्ड्रिन डिसोजा कैन्यूट आणि प्रीति डिकुन्ना ब्रैंडन शान चार्ल्स आणि विल्मा कुटम ट्रेसी अरन्ना निकुटम रोनाल्ड क्रास्ता जोक्सिम एंड जूही डिकुन्ना स्टीवन पेरेरा निकुटम ग्रेटा मरिया डिसोजा रोशन मार्टिस निकुटम फ्रेनिटा आणि फ्लॉइड एन्सन आणि आरुष मोंतेरो स्टॅनिंग पेरिस आणि कुटम अल्वीना एल्स्टन अलीना जेनिशा आणि जोहान एल्डन जो डिसोजा लीना डिसोजा जोसेफ सिल्विया मस्करेनस सायरस आणि सगळी कुटुंबातली भुरगीं जेसन डिसोजा एडवर्ड आणि जेसिंता पेरेरा आणि कुटुंब प्रमिला विवेक डेसा रेमेंडी लुविस एलरॉय एनरिया एल्वीरा झेवियर लुविस शर्लिन लसरादो एलिशिया सिया डिसोजा फिलोमेना आणि प्रिया डिसोजा ईडन जोनाथन क्रास्ता जेसन डिक्रूस आयन लोबो विनोद लोबो वीवन वियोलेन पेरेरा डेनियल मर्सी डिसोजा तशेंच क्रिशल मारिया क्रास्ता ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर किरण क्रास्ता आणि सुष्मिता मॉनिस विशेषी हृदयांपासून जुडीत डिकुन्ना आणि कुटुंब बेंगळुरू ट्रीजा आणि रोनाल्ड बोरिया भलायकी पासून मेल्कम फेर्नांडीस भुरग्यांच्या देण्यापासून अनिल आणि रेशमा डिसोजा जोवेल अल्वारिसाच्या बोरिया भलायकी पासून लिली अल्वारिस ऑस्टिन आणि लेथिशिया कुटिनो हाच्या बोरिया भलायकी पासून जोसलिन जॉयलिन जॉयल डिसोजा
आयरीन डिसोजाच्या त्या सावां पासून तशेंच बऱ्या भलायकी पासून रिजिया कियाना आणि केल्विन जुलियट नॅझरेथ थॉमस नॅझरेथ हाच्या आत्म्या पासून जुलियट नॅझरेथ आणि कुटुंब दुबई फादर एव्हलिन आणि सिस्टर ट्रिजा डिसिल्वा हांच्या आत्म्या पासून लिगरी डिसिल्वा ग्रेगरी जॉन फ्रँकलिन सल्डाना हांच्या आत्म्या पासून मॉली सल्डाना आणि कुटुंब मोंती लोब पासून लिली फिरेरा रोशन मार्टिस आणि कुटुंब मरगांजावन सेव्हरिन डिसोजा आणि कुटुंब मरगांजावन ऑस्टिन डिकुन्ना आणि कुटुंब मरगांजावन मथायस डिकुन्ना अँटनी पिंटो तशेंच मेरी डिकुन्नाच्या 11व्या डेथ एनिव्हर्सरी पासून ऑस्टिन आणि सिल्विया डिकुन्ना लिगरी डिकुन्ना 26th डेथ एनिव्हर्सरी बाय ऑस्टिन आणि सिल्विया डिकुन्ना कुटुंबासरल्या सर्व संध्यांपासून ऑस्टिन आणि सिल्विया डिकुन्ना पिंटो कुटुंबासरल्या सर्व संध्यांपासून ऑस्टिन डिसिल्वा आणि ऑस्टिन आणि सिल्विया डिकुन्ना तशेंच मेरी पिंटो पासून पुरपुरगुदल्यातल्या सरआत्म्या पासून ऑस्टिन आणि सिल्विया डिकुन्ना ऑस्टिन आणि सिल्विया डिकुन्ना देवाकर गांजावन आपल्या 11व्या वेडिंग एनिव्हर्सरी दीस एलेक्स लोबो आयसीयून तो सिरियस जावन एडमिट जाला ताचे पासून विशेष ते सावां खातीर मागतात अर्गांजावन सियोना जेन्सिया डिसोजा प्रकाश भव्या ग्रेसी मिनेजेस स्विनल आणि स्विझल भावांनो भयणींनो आनी म्हज्या भोव मुखार भुरग्यांनो बरो दीस तुमकां आमी मागता आनी बाळूक जेजूच्या पुनशेताक स्वागत करता फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा आमी येवन पावल्या हा कितलें बरें भावा भयणी भशेन एकवटान जियोवचें ह्या माताळ्या काल आयचे मिसाचें बलिदान आमी समरुमून आसा पवित्रिंदाद एक कुटुंब ह्या कुटुंबांत एक जण एक देव जावन आसो मिस्तेर आमी बावटान पातयेता हो त्रिंदादीचो देव सगळ्या मनशा कुळान ताचेच बरी एका कुटुंबा भशेन जियेचे म्हणून आशेता हें दुस्फटून गेल्लें 3 तिरकूट जाल्लें कुटुंब परत एक करूंक जेजू कुर्सार मेलो ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताणें आमकां परत एका कुटुंबांत एकठांय केल्यांत एका मनाच्या आनी एका काळजाचें जावन आमी जियेचे आनी अशें ताच्या राजा खातीर एकवटीत उरून आमी वावुरचें म्हणून तो आशेता ती सगळां एक जावं हें जावन आसलें निमाण्या जेवणार जेजूचें कतकतीत मागणें तरी आमी सांत भाग घेवचें आमी सगळीं एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सर्व जाती खातीरच्या लोकां सांगाता मोगान जियों अशें भेद आनी वेगळाचार नातुल्लो एकवटीत संवसार बांदूंक बाळूक जाल्लो जेजू आमी सुमेस्तांक आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी भुरग्यां पासून मागता ती आमच्या कुटुंबांतलो उजवाड पवित्र सभेचें भविश्य बाळूक जेजू तांकां बरी भलायकी दिवं दी बरो फुडार दिवं दी म्हणून आमी मागता आसतना त्याच वक्ता आमी मागता जेजू बाळकाच्या सर भक्तीक पासत हर एका ब्रेस्तारा चुका नासतना हांगासर येवन आनी हांगा येवंक जायनातल्या वेळार घराच रावन जेजू बाळकाचें देवासांव आदारन ताची मजत मागच्या सुमेस्तांक तस्सो बाळूक जेजू सांबाळून दी राखून व्हरून दी आनी सर तांच्या काळजाचे अत्रेग आशा तो बागोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया सर्व आमी उबी रावया आनी ह्या संभ्रमीक मिसाचे प्रवेश गीत गावन मिसाची सुरवात करया तुमच्या कर्तिल्यांनी पान संको 2 संतोसाच्या उमाळ्यान बरोवन
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भाव भयणीनो, बाळोक जेजूचें पूर्ण शेत आमकां आकर्शण करता. भुरगो जेजू आमकां ओडटा, ताचे सरशी आपयता आनी आमच्या काळजांत ताचें समाधान, आमच्या कुटुंबांत ताची बेसांवां. आमी ताका कितलें चड लागीं सरता तितलें चड तो आमकां मेळाशें करता. ताच्या पवित्र नांवाक आज मान करतना बाळोक जेजू सर्गींची सर देणी आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, प्रत्येक जावन ल्हान भुरग्यांचेर ही बेसांवां घालून दी म्हणून आमी मागया. ह्या दिसांनी आनीकी सगळो संवसार कोरोना पिडे दरम्यान कश्टांत जाल्ल्यान मरणाची सावळी आमचेर दिसपडतें आकांत उपजयता जाल्ल्यान ह्या पिडेतावन बेगीन सुटका मेळच्या की ताचे कडेन मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवचे खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवन पातकांचें बोगसाणें मागया. आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पसून बेगीन सदांच सांगपाक पडी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा तुवें ताणें बसयलेली ही संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. जर क्रिस्ता थंय कसली बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता ते उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा, जर अत्वीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मैपसान आनी कणवळायेन तुमी भरल्यात, तर एकाच मोगान एकाच आत्म्यान आनी एकाच मनात एकवट सांबाळ म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा. स्वार्थक पडून वा पोकळ दवलती खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार कालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरे म्हूण तुमी लेखा. तुमचो सस्वंत आदय पळयनाकात. बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतकन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर्व नावाप्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें सगळं बसा बनवून दे देवा घासून दे नाव ताची गाजवून दे ताका सून दे. सगळं बसा बनवून दे देवा घासून दे नाव ताची गाजवून दे ताका सून दे. घाल तुझो आशीर्वाद तुझ्या पायचेर लाय तुझी दिसती आमचे सर्वांचे सर्राष्ट्रा हसून दे तुका वर्णून दे सर्वं तुझी वळखून दे तुका वंदून दे. सगळं परसा वर्णून दे देवा घासून दे नाव ताची गाजवून दे ताका हसून दे. राष्ट्र तुका वागणू राया सर्गेंच्या बुडथल्या नावाडू धन्य राष्ट्रांच्या बेसांव तुझी देवून दे आमचे रावून दे प्रीतम सगळी भियान दे तुका वंदून दे. सगळं
सगळ्यो गरजा वर्णून दी देवा घसून दी नाव ताची गाजून दी ताका हरसून दी सगळ्यो गरजा वर्णून दी देवा घसून दी नाव ताची गाजून दी ताका हरसून दी Alleluia, 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 दिसो आयसो आनंदाचो बाळका जेजू मान कसो देवान केल्या स्वरूपकारा अर्गां खोगलाक दिवचो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो जुवाम परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या बापा ते सोमेस्त एक जावं तूं म्हजे तें हांव तुजे तें एक जावन आसचें बरी तेय आमचें तें एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसारान सतमुनचे पासो तूं ते सोमेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे तें आनी तूं म्हजें तें आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग कर तुवें म्हाका दिली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां तें तांणी आसचे म्हूण म्हजी आशा नितीवन बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका पाठयले म्हूण हेय वळखल्यात म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे तें आसच्याक आनी हांवें तांचे सोबे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलों देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता
जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर 1963 इसवेंत सुमार 100 वर्सां उपरांत अब्राहम लिंकनान गुलामांक सुटका दिवचें धोरण प्रतिपादन केल्या उपरांत 100 वर्सां उपरांत आनीकी काळ्या लोकांक सुटका मेळूं ना तें लोकांक सांगच्याक व्हडल्या थाळ्यान बोब मारून व्हड एक जैत जम्या मुखार म्हणलीं उतरां अजून ती मनशाच्या काळजांत गाजतात. तो म्हणटालो, I have a dream that one day little black boys and little black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream. Yes, I have a dream. आनी ताचें एक सोपान. तो म्हणालो, म्हज्या सौगां भुरग्यांक ह्या आमच्या गांवांत मानान स्विकार करतात आनी ह्या मोगान आमी सांगता जियेता भाव आनी भयणी तें एक दीस खंडीत जातलें, हर एक फालकें भरतलें, हर एक दोंगर तकशितले आनी देवाची महिमा दिश्टीक पडटली म्हणून पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी त्या दीस लोकांक उद्देशून ताणें प्रेरण दिल्लें. अन्याय करूंक न्ही, न्याय विचारूंक, हक्कां विचारूंक, समानपण आनी मनशाक गन विचारून ताणें बोबाट मारली आनी आपलें सोपण कितें आसा तें सांगलें. थोड्या वर्सां आदीं बराक ओबामा प्रेसिडेंट जाल्ल्या वेळार मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर हाची उतरां परत आनी परत मती पटलार गाजतालीं. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एका मनशाचें सोपण आनी त्या सोपणा सांगता हेर जाणांची सोपणां मेळ्ळीं वा त्या सोपणांत वांटो घेतलो जाल्यार आमी खंडीत जावन हो संवसार बदलूंक शकता. ह्या संवसाराची रीत नीत नवीच करूंक साद आसा, नवी रचना आमी जावंक शकता म्हणून मार्टिन लुथर किंग आमकां जागयता. फाटल्या थोड्या म्हयन्या आदीं पाप साहेब फ्रांसिसान एक विश्वपत्र दिलें, फ्रातेल्ली तुत्ती, सक्कड भाव भयणी. आनी ह्या विश्वपत्रांत आपलें एक सोपण अशें आसा म्हणून ताणें म्हणलें आसा. म्हजी एक आशा आसा, हर एका मनशाचें गन मानून घेवन सगळ्या मनशा कुळाचें भाव बांदवपण नव्यान जल्मोवंक आमी कुमोक करयेत. आमी हर एकलीं भाव आनी भयणी आनी मनशापणाचें हें भाव बांदवपण रुता करूंक वावरी जाय. आमकां एक एकल्याक हें जिवीत फूड करूंक कश्ट, आमकां कुमोक करचो एक समुदाय जाय, आमकां आदार दिवचो एक पंगड जाय. आमची तकली नीट धर मुखार पळोवंक कुमोक करतात ती मनशां आमकां जाय अशें म्हणून ताणें उलो दिलो. मात्र न्ही, आमचेच तकी आमी मरुभुमींत जळजळ पळयल्ल्या बरी, वा दगी गोडो वा मारिचिके पळयल्ल्या बरी, बर्मिदेचो गोडो पळयल्ल्या बरी. पूण जेन्ना आमी सांगता सोपणेता तो वळू बांदून हाडूंक शकता, भाव बांदवपण बांदून हाडूंक शकता. सगळे मनशाकूळ एक कुटाम करचें सोपण पापसाहेबाचें. एकाच रक्त मासान भागीदार जावची ही मनशां आमी कसलेंय धोरण आसूं, कसलेंय धार्मीक चिंताप आसूं वा कसलेंय आपणा भितर ताची
आयडियोलॉजी वा कन्विक्शन्स म्हणजे जें कितें भोव मोलाचें तो म्हूण लेखता वा ती लेखता तें आसूं, सक्तांक सांगाता घालून आमी एक कुटाम, मनशाकोळ एक कुटाम अशें म्हणून आमी सांगाता वचचय आनी सांगाता आमचो ताळो उठयचय आनी हर एकल्यांनी भाव भयणी जावचें भाग सोपणेजय हो उलो आसा फ्रातेल्ली तुत्तीन. हा कितलें बरें भाव भयणी बरी जियोवचें. वयर शब्द सोंपतात. किर्तन 133 हांतलीं उतरां आमी तें गायता. हाबागी कितले बाबा भाशेन एकवटान जियेवचे. आनी हें गायतना आमच्या काळजांत संतोश उमाळून येता हें किर्तन गायतना. पूण हें केवल आशेल्यार पावना, सोपणेल्यार पावना, मेटां काडी जाय. देखून मेटां काडी जाय जाल्यार ताची बुन्याद घट्ट जाय जाय, धर्ण घट आसूंक जाय. केद आशिल्ल्या कडेन सोलोवंक जायना, उबीर आशिल्ल्या कडेन मेटां काडूंक जायना. आनी पवित्र पुस्तक आमकां कसली बुन्याद दिता. पवित्र पुस्तकांत जेजूची उतरां, देवाची उतरां आमकां धैर्य दितात आनी एक घट बुन्याद बांदून त्या बुन्यादीचेर आमी भाव बांदवपण बांदून हाडूंक आमकां कुमोग करतात. देवान विचारलें पयलें सवाल कायनाक, तुजो भाव खंय आसा म्हणून. आनी कायनान ताका फाटीं सवाल मारलें, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गी म्हणून. देवान विचारल्या सवालांतच जाप आसा, तरी हाणें एक सवालाक फाटीं सवाल मारलें. पूण फाटीं सवाल मारन ताणें थंय रावचें बरी नातलें. ताणें ताचो एड्रेस बदलचें पडलो. गांवान गांव, देशांतर तो भोंवलो, भियेलो, आपणा कोणी लगड काडटीत म्हणलें ताच्या मतींत गेलें. आपणें रगत वाळयलां, देखून आपणाकी खंडीत जावन नाश करतले. पूण देवाच्या काकुळटीन देवान ताचेर मर मारली आनी ताका बाचाव केलें. देवाचो आदार ताणें मागलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी केदाळा भाव भयणी जाता. केवल आमच्या आवयच्या गर्भांत जल्मांतल्या तक्षण आमी भाव भयणी सैमीक तरान जाता जाल्यार, पूण नीज जावन पळोवंक गेल्यार आमी भाव भयणी जावचें. आमी एकामेकाक ताच्या गरजांक पावतना, आदार दितना, ताचें वजें ववयतना, बोगणां समजतना, मैलांगांतल्यान चलतना, तवळ मात्र आमी भाव भयणी जाता. जशें एक दादलो केवल जम दिला म्हणल्या खातीर बापय सैमीक तरान जाता जाल्यार, कोरो बापय जावचो जेन्ना भुरग्याक ताणें उखोवन गालाक लायतना, हरद्याक तेंकून आरावन धरतना, ताका नाणयतना, ताका नेसयतना आनी ताच्या सांगाता खेळतना आनी दीस रात पाशार करतना, तवळ मात्र तो कोरो बापय जाता. तशेंच आमी केवल एका आवयच्या गर्भांत जल्मल्या म्हणल्या खातीर न्ही, बगार सगळ्या जिवितांत एकामेकाचें वजन वोवंक कुमो करता म्हणल्यार आमी भाव भयणी जाता. आनी तवळ आमचे भाव भयणांचें तें वर्तुळ विस्तार जाता. आमचे शेजारी आमचे भाव जातात, भयणी जातात. आफ्रिकाच्या थोड्या गांवांनी ही एक दस्तूर आसा. म्हणजे विद्यार्थी थोडे म्हणटाले, हे मोगान आसल्यार एकामेका इश्ट, त्या इश्टाक आपलो भाव करून घेवंक खंयची वाट, तांचे कडेन वाट आसा. तांणी त्या मनशाचें एक थेंबो रगत पियोवचें आनी रगत पिवन, ल्हानसो गायकन रगत पिवन, आतां तुजें रगत म्हज्या रगता सांगाता बरसला म्हणून वळखून घेवन, आसतावन तूं म्हजो भाव, तूं म्हजी भयण अशें म्हणून मानून घेवचें. असले एक संप्रदाय थोड्या पंगडांनी आसा. मोगान आसच्या मनशाक आमी भाव म्हणटा. प्रत्येक जावन पळय आमच्या SVPचे सांदे आपल्या सांगत्यांक भाव म्हूण आपयतात. कॅरिझमॅटीक सांगता मागणें करचे भाव म्हूण आपयतात. आनी भाव भयणी म्हणून आमी उल्लेसूचें प्रत्येक जावन आमच्या आराधनाच्या वेळार देवाक आराधन करतना. नाजाल्यार आमी म्हणचे लेडीज अँड जेंटलमॅन. आज मिसा वेळार लेडीज अँड जेंटलमॅन म्हळ्यार तुमकां कानांत हें कितें जालें? कित्याक अशें? कित्याक म्हळ्यार हांगासर लेडीज अँड जेंटलमॅन शब्दाक मोल ना. हांगासर आसा मोल भावाक आनी भयणी. कारण आमची बुन्याद देवान घाल्ले तसली. देव बाप देखून तो एकलोच बाप
आनी तो एकलोच बाप देखून ताच्या सांगाता ताका कोण आराधन करतात, ताका कोण वळखून घेतात ती सक्कड भाव भयणी जातात म्हणून जेजून सांगलें आसा. कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय विचारलें सोम्यान सवाल. जो कोण म्हज्या सर्गियासच्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजून हें स्पश्ट सांगलां देखून केवळ रक्त संबंधाचे की चड गट भावार्थाचो बांद आनी हो भावार्थाचो बांद मात्र आमकां गट करूंक शकता. रक्ता संबंदी सबार पोवटी कोर्टीक व्हरतात, भाव भावाक, भुरगीं आवय बापायक कोर्टीक व्हरतात आनी परकी मनशां मुखार न्याय विचारतात. पूण खरें भावार्थी मनीस एकामेका राजी जावन भाव बांदवपण वळखून घेतात. देखून राजी जातानाय आमी भाव बांदवपण रुता करता. जेजून म्हणलें आसा तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडच्या पयलें तुजें आडें दोळ्यांतलें काड म्हणून. वा आनी एक कडेन ताणें सांगिल्लें आसा, तो म्हणटा प्रत्येक जावन तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच, तूं ताचे कडेन राजी जा. वा तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा जाल्यार तुजी काणीक देवाक भेटोवच्या पयलें ताचे कडेन वचून तूं राजी जा. एक बरो दाखलो आसा पोरन्यासोल्ल्यांत उत्पत्ती ग्रंथांत. जाकोब येसावातावन ताच्या भावातावन धांवून गेल्लो. येसावाचें बेसांव थाणें सोरयां गुपित दगलबाज करन आपणायिल्लें. पूण उपरांत धांवुल्लो लाबानाच्या घरा ताच्या मांवाच्या घरांतल्यान फाटीं येता आसतना ताच्या बायले भुरग्यांक हाडटा आसतना करी आनी इतर शेळयो हाडटा आसतना आपल्या भावाक भेटोवंक जण धाडटा आनी म्हणटा आळे जाकोब तुका मेळोवंक येता, तुजे कडेन दया विचारता, तुजे कडेन बोगसाणें विचारता. आनी काणिको व्हरता आसतना येसो म्हणटा म्हाका काणिको नाकात, म्हजे कडेन जाय पुरतें आसा. ताज्यो काणिको तो काण घेवंक आयकना. तरी येसाव धांवून येता, आपल्या भावाच्या गळ्याक पडटा, ताका आरावन धरता आनी गळगळ्यान दोगी जण रडतात. आनी अशें रडतना जाकोब एक भोव सोबीत उतर म्हणटा. तो म्हणटा तुजें मुखामळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुखामळ पळयल्ल्या बरी. तुजें मुखामळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुखामळ पळयल्ल्या बरी. जो कोण बोगसिता काळजांत तावन आपल्या भावाक ताचें मुखामळ पळयल्ल्या वेळार देवाचें मुखामळ पळयल्ल्या बरी. जाकोबाचीं उतरां काळजाक तोपतात येसावाक आनी ताचो मोग आनिकी भोव घट जाता. मोगाच्यानो काळजांत तावन एका मनशाक आमी बोगसिताव जाल्यार तो कोणीय जावं दी, तो आमचो भाव आनी भयण जाता, कित्याक तो आमकां आमच्या देवाकच आमच्या समोर हाडून दवरता. बोक्सिनांतल्या साकराची वपार जेजून सांगली उडास करा. कोण कोरडांनी बाकी आसलो तो ओडे पयशे बाकी आसल्याचो गळो चिड्डून ताका बंदेन घालून ताचेतान सक्कड वसूल करतना मस्तू माफी जडल्या मनशाक ताचो धनी येवन ताकाय उपरांत कसब्यांच्या हातीन दिता आनी म्हणटा तुवें तुजे थंय दया दाखयल्ल्या खातीर तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्ही. जेजूनी आमकां एक सत्राय सांगल्या, तुमी तुमच्या भावांक काळजांतावन बोगसिनान जाल्यार तुमकांय तो तशेंच करतलो, कसब्यांच्या आदीन दितलो. देखून आमकां सत्राय सांगता, राग आनी द्वेश हेरांची पदकां वोंगता जाल्यार मोग आनी मैपास आनी दया ती पदकां जिरोवन घेता, आपल्या काळजान जिरोवन घेता आनी ती मैपास दयाळाय जावन कंपॅशन जावन बदलिता, परिवर्तन करता, एक नवो मनीस जल्मता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी नव्यापणान जियेजय, नवी रचना जायजय. देखून आमकां आयच्या वांजेलांत स्पश्ट सांगलां ती सक्तांनी एक जायजय, एक कुटुंब जायचें. जशें बापा तूं आनी हांव एक, तशें ती सक्कड एक जावं. आमी कशें एक जावचें? बापान आमकां एक करता आसतना आमी खंडीत जावन आमचो ताका सगळो जिनोस जिविताचो काळीज मन सगळेंच आमचें बापाक आमी समर्पण दिता आसतना आमी संवसारांत बापा म्हणून सांगूंक शकता हांव आमच्या बापा म्हणलें मागणें भोव फळादीक जाता. जेजून म्हणलें आसा, तुमी ह्या संवसारांत कोणाय की म्हज्या बापा म्हणून
वा म्हज्या मेस्त्री म्हणून आपय नाकात, कित्याक सर्गी आसा एकलो बाप आनी तुमकां आसचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमी सक्कड एकामेका बाबाव भाव भयणी, कोण एका बावार्थांत, एका बरवशांत, एका मोगांत वांट्याव घेतात ती सक्कड भाव भयणी. तो खंयच्याय धर्माचो जावं दी, बावार्थ मात्र न्ही, बरवसो आसा, बरवसो मात्र न्ही, मोग आसा. आनी ह्या तिनी शेगुणांनी कोण वांटो घेता गी, सगळ्या मनशा कुळाक ह्या शेगुणांनी वांटो घेवंक देवाने शेगूण दान दिल्या सर्गर्तांव. ह्या शेगुणांनी वांटो घेवंक मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकां आपणे आसा. देखूनच जिवन जाल्लो क्रिस्त ताचें बोगसाणें दिवन आपोस्तलांक ताणें म्हणलें मागदलेना कडेन, वस आनी म्हज्या भावांक सांग, हांव म्हज्या बापातय आनी तुमच्या बापातय, म्हज्या देवातय आनी तुमच्या देवातय सोडून वेता म्हणून. वस म्हज्या भावांक सांग. पयिल्लें तांकां म्हणलें, ह्या फुडें हांव तुमकां सेवक म्हणना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आनी आतां जिवन जाल्लो क्रिस्त म्हणटा तांकां इश्ट न्ही, तांकां आपल्या कुटुंबाचे सांदे भाव म्हणटा, भयणी म्हणटा. तर मोगाचेनो आमी भाव बांदवपण खंयच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडी जायी. आमकां बुन्याद सारकी कळीत आसा. आमकां मात मन आसूंक जाय, काळी जिल्ले मोव आसूंक जाय. धरून काळजाक आसल्यार थंय थंय इल्लेशें ताका मार दिवन तें काळीज मोव करी जाय. जशें लंकड गट आशिल्लें उज्यांत घालून मोव करतात आनी जाय तसलो आकार दितात, तशें आमच्या काळजाकी बोगसण्याच्या त्या मारांनी सवकास मोव केलें जाल्यार आमी सगळ्या मनशा कुळाक आराम दवरूंक शकता. सोमी आमकां तें भाग फावो करून दी आनी हा कितलें बरें भाव भयणी परी जियोवचें म्हणलें गीत किर्तन आमचो सदांचो आवाज जावंक शकतलें. देवाक जावं महिमा. आमचो बावार्थ आतां आमी उसारया. सत मानता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोन्या जो पवित्र जन्मलो, आमकां मरेंतल्यान जन्मलो, पोंच पिलाताक ताणें कसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेला ताका निखिळलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्व वेदार देवा बापाच्या वागसला, एकदम जुळाच्या मेल्यांतल्यान मुक्त घेतलो, सत्मंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र भक्तांचो एकठार, आत्म्याचे बोगसाणे, कुडीचे जीवनपण, सदांचे जिवीत. आमेन. आमच्या देवा मुखार आतां आमची मागणी दवरया. जेजू क्रिस्त आमची सर मागणी स्विकार करून दी आनी ती बापाक समर्पून दिव दी, कित्याक बापाच्या उजव्याक बसून आमचे पासत तो निरंतरी विनंती करता. तुमची जबाब बाळका जेजू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. बाळका जेजू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. मोगाळ बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुझ्या पुता जेजू बरी दयाळ आनी मोगाळ जावन क्रिस्ताक लागशिल्ली जावन जियोवंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान नेटे म्हूण मागता. बाळका जेजू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. एका कुटुंबांत आमकां जल्मोवचे भाग दिल्ल्याक अर्गां दितना आमच्या घराणें तुका समर्पिता. आमकां आमच्या डॅड्या मम्मी सांगाता एकामेकाचो हुस्को धरून माया मोगान जियोंक तूं शिकय म्हूण मागता. बाळका जेजू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक अर्गां दितना जायत्यांची आवय बापाय कुडीन अस्कत आनी भलायकेन अस्वस्थ आसतात. तांच्या भुरग्यांनी पिडीस्त आनी प्रायेस्त आवय बापायंक दयाळायेन सलोंक तांचे थंय बरें मोन रस म्हूण मागता. बाळका जेजू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारी एक जिवीत दिल्ल्याक अर्गां दितना आज भुरग्यांच्या देण्या पासून लालेवन आसच्या जोड्यांक बाळोक जेजूचे मजतीन भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण मागता. बाळका जेजू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. आमची जतन घेवंक डॅडी मामेक आमकां दिल्ल्याक अर्गां दितना
आवय बापयचो मोग मेळ्ळा नातल्या भुरग्यांक फावो तो मोग आनी जतन मेळ्ळा अशें कर म्हूण मागता. बापा मोगाळा, तुज्या एकल्याच जनीत पुताक आमचो मालगडो भाव जावन तुवें दिलाय. ताच्या मेटांनी आमी चलोवंक तुवें आमकां वाट दाखयल्याय. आमी आमचे मदें उदार जावन मायपासान सगळ्या मनशा कुळाचें भाव बांदावपण उखलून तें रुता करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुमच्या करतिलेंत 507 एक जिवीत दिलाय देवा.
म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळणेक आमच्या आनी आमच्या पुरुषाच्या नांवां सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हेय तुजें आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्ज तूं जमयत आसाई. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक काराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogutu pergetuya. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकोत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत कुंवार मरयेच्या भगवंत जुजे दिसो पती तुज्या भगवंत धर्मतांच्या वैभवी रक्षसाक्षांच्या आबिलाची सांत तेरेस कुर्साचो सांजवांव आनी जेजूचें ल्हान फूल तेरेस आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून कडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विरवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलयो वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस्तांक माई पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनां दोतोरशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी
सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभल्यान ती सुभागी. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. तुमच्या कर्तल्यांनी पान संको 11 सर्गींच्या कुवारा मोगाच्या समदिरा. Patyancha
आमच्या काळजाचो ये स्वातीक जेजू ये मोगाळ जेजू काळजांत म्हज्या राव तूं जेजू कश्टांत म्हज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वातीक जेजू ये मोगाळ जेजू काळजांत म्हज्या राव तूं जेजू कश्टांत म्हज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू काळजांत आयिल्ल्या जिजूक आमी थोडो वेळ मौनपणी अर्गां दिवया. दोळे आमचे धांपया. जिजू मोगाळा, तूं आमच्या काळजांत आयलाय, तुका आमी अर्गां दिता. ह्या पवित्र वेळार तूं आमच्या काळजांत वस्ती करता आसतना तूं आमकां जाय सूर काळी सूर वेळी तुमच्या करतल्यान गीत आसा, जेजू तूं जाय हांव उठचे वेळी. जेजू तूं जाय हांव उठचे
मोडताना जेजू तू जाय पीडित असताना तू जाय मोच्या दुकान जेजू तू जाय जेवता खाताना तू जाय मोच्या संतोषान जेजू तू जाय निराश जाल्ले वेळी तू जाय हांव दुबावताना जेजू तू जाय सर्वै काळजी येताना तशे मोडताना प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारून सर्गार तुका सासना वाकणूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितां. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तकली बागोवन सोम्याचो आशीर्वाद घ्या. सर्वेस्पोर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळटीन वागों. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सरपोद्वेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दायकन बसात. मोगाचेनो, आज बसचेक परबेचो दुसरो दीस आनी बाळू जेजूक मान दिवन ही परब आचरितना परत तुमी ह्या पवित्र तळार पावल्यात. हा कितलें बरें भाव भयणी बरी जियोवचें म्हणलो संदेश घेवन हे फेस्त आचरितना तुमकां समेस्तांक बाळूक जेजूच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. आज हे फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयल्ले आसात. अधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना, आमचे मंगळूर दिएसीसीचे गोडी बाप. ह्या वर्सा फेस्ताचे आचरण करचे विशीं वेगवेगळी नियमां पाळूंक आसलीं. लितुचिंती गरजेची बदलावन कशी करयेत म्हणून गोडी बापांनी आमकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा. तांचो सहकार आमकां सदांच मेळ्ळा. आज
आमचे संगे मेळून आमचे खातीर मागोवन आनीक देवाचें उतर वांटून घेतिल्ल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा आनी गवळी बापानो बाळूक जेजूची विंसणार बेसांवां तुमचेर आमी मागता. तशेंच आमच्या मदें आसात आमच्या कर्नाटका गोवा प्रांताचे वडील मानादिक बाप पियोस जेम्स डिसोजा आनी तशेंच विजय मचादो दिएसीच्या लितुर्जींत ते वडील जावन आसात. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत साबेटोनी केल्ल्या सोर याजकांक दिन वाचता. ह्या फेस्ताक जमलेल्या सोर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो परत तुमकां फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी बाळूक जेजूचो सांगात तुमच्या कुटुंबांनी आसो म्हणून आशेता. देव बरें करूं. आनी आमच्या सुमेस्तच्या नांवी गवळी बापाक आमी एक जेजू बाळकाची इमाज दिवंक आशेता. सर्वांक परत जेजू बाळकाच्या परबेचे उल्हास पटयता. पयल्यान पयलें आमच्या पापसाहेबान डिसेंबराच्या 8 तारखेर सांसुजाचें वर्स म्हणून परगटलें आनी सांसुजाचे वयर कोंकणी भाशेंत बरयल्ले बूक बोव उणें आनी हाज्या फाटल्यान बाप विजय मचादोन मस्त वावट करन आज एक बूक आमी मोकळीक करच्यार आसा. ह्या बुकाच्या विशयांत थोडी जाणवाय आम्हा सर्वांक दिवच्याक हांव आपयता. फादर विजय मचादो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, येदोळूस तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे आमच्या पाप साहिबान डिसेंबर 8 तारखे तावन 2020 टू डिसेंबर 8, 2021 पर्यंत हे वर्स सांजुजेचें वर्स म्हणून परगट केलां. आनी ताणें दिल्ल्या आपोस्तोलीक पद जावन आसा पात्रीस कॉर्दे. ही शिकोवन बापाय सारक्या काळजाचो सांजुजे आनी सांजुजे विशयांत समजोणी घेवंक आनी कुटुंबाच्या वडिलांनी विशेष करून बापायांनी पवित्र सभेच्या वडिलांनी कुटुंबान जबाबदारी आसल्यांनी सांजुजेचे शेगूण समजून घेवन प्रस्तुत काळार जियोवच्याक ताणें मार्गदर्शन दिलां आनी शिकोवण दिल्या. सांजुजे कोण, सांजुजे विशयान पवित्र पुस्तक कितें सांगता, सांजुजे विशयांत पवित्र सभेची शिकोवण कितें, पापा फ्रांसिसान दिल्लें आपोस्तोलीक पत्राचो सारांश, सांजुजेचें नोवेन, सांजुजे विशयांत ताका मान करची गितां, आटापचें पुस्तक मंगळूर दिएसीसीच्या मंगळज्योती केंद्रान परगट केलां. आनी हो एकच विशेष बूक कोंकणींत सांजुजे विशयांत समजोणी दिवचो जावन आसा ह्या विशेष वर्सान. हो पुस्तक बरोवंक कुमो केल्ल्या राखणो संपादक मानादीक बाप वालेरियन फेर्नांडाक हांव आभारी जावन आसा. हाची तपासणी केल्ल्या विशेष करून आमचो गवळी बाप आनी परवानगी दिल्ल्या आमच्या गवळी बापाक, तशेंच तांच्या सांगाता वावर केल्ल्या आमचे दिएसीसीचे विगार जाल्यार मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना बापांक, तशेंच ताच्या सांगाता वावर केल्लो सांजुजे सेमिनरीचो रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो बापांक आनी आमच्या सिबंदेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संदर्भार लोकांक समजोवच्या भशेन संक्षिप्त रितीन हो पुस्तक आमी उण्या आवदेर भायर हाडलो आसा. देखून सगळ्या आमच्या दिएसीसीच्या हर एका पिरगजेन हर एका कुटुंबांनी हो पुस्तक आसून बापायचे शेगूण, बापाय सारक्या काळजाचो सांजुजे म्हणलो पुस्तक हो बापायचे शेगूण रोता करूंक तुमच्या लागीं हांव विनंती करता. आनी आज विशेष करून हो पुस्तक हांगासर आतां गवळी बाप मोकळीक करता आनी आमच्या दिएसीसीक तो समर्पण दिता. उपरांत सांजुजेचें मागणें तुमच्या हातांत तें आसा, पापसाहेबान दिल्लें आमी सांगाता हांगासर म्हणटले. विशेष करून आज हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या बागी संदर्भार हांगासर हें पुस्तक मोकळीक करूंक म्हाका आधार दिल्ल्या आनी अवकाश करून दिल्ल्या कार्मेलीत प्रांताचो वडील मानादीक दोतोर
पियुस जेम्स डिसोजा हांकां ह्या कोवेंताचो सुपिरियर मानादीक बाब चार्ल्स आनी विशेष करून हांगासर ह्या पुनशाताचो निर्देशक बाब रॉवेल तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, ताचो उडास काडटा, कित्याक ह्या वर्सा विशेष रितीन आमच्या दिएसीची सांगाता मेळून लितुर्जेचें समालोचन करून पवित्र सभेच्या नियमावळी प्रमाणे हर एक लितुर्जेचे संभ्रम हांगासर तांणी वेवस्थीत रितीन मांडून हाडल्यात. ह्या रितीन विशेष करून बाप रॉवेल तुमकां हांव आमच्या केंद्रांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां गवळी ताळयो पेटोवन ह्या पाद्र्याबांक आनी आमच्या गवळी बापाक उल्हास पाठोवया. देव बरें करूं. आतां आमच्या गवळी बापांनी हें पुस्तक मोकळीक दिएसीक आनी सरपर्जेक समर्पण करी जई म्हणून हांव उपकार मागतां. हांव आल्तारीच्या मुखार आपयतां मानादीक बाप पायस जेम्स आनी कोवेंताचो वडील फादर चार्ल्स. गवळीक बापांक आल्तारीच्या मुखार रावंक विनंती करता. सांसुजेचे वर्स पापसाहेबान प्रारंभ केल्ल्या वक्ता सांसुजेची पिंतुराची आतां आमी एक मोकळी करतले. कार्मेलितांक 15व्या शतमानांतावन सांसुजेचे देवासांव चड वाडलें आनी जायतीं आमची घरां सांसुजेक समर्पीत केल्ली जावन आसात. आनी आमचें हें कोवेंती सांसुजेक समर्पीत केल्लें आनी सांसुजे आमचो पात्रोण सांत. 15व्या शतमानांत आमचे कार्मेलितांची व्हड सांतीण आविलाची सांत तेरेजान खंयचेय तिच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार सांसुजेक सुजे कडेन मागची ती एक रिवाज तिणें प्रारंभ केली. अशें सांसुजेच्या देवासांव कार्मेलीत वडदीन सडली. आतां आमच्या कोवेंताच्या उपयोगा खातीर सांसुजेचे पिंतूर मोकळी करूंक हांव मानादीक बाप पीटर पौल सल्डाना कडेन विनंती करतां. आयचे ह्या मिसाच्या उपरांत उंडो आनी पिवन आमकां दान दिलां. जर तर मुखार तुमी जर तर हांगा हाजीर आसल्यार मानाची वात घेवंक तुमकां मुखार आपयता. आमचे कोवेंताचे वडील बाप चार्ल्स सेरावो मानाची वात दिवंक हांव. प्रवीण चंद्र आळवा कॉर्पोरेटर आनी सांगाती, एरिक मचादो आनी श्रीमती झीट सल्डाना आनी कुटाम. तुमच्या सर्वांचे वयर आमी जेजू बाळकाची आशिर्वादा मागता. देव बरें करूं. कोणी येवंक. आयचे ह्या मिसाच्या बलिदानाक मधुर रितीन कांतारांक गावन आम्हा सर्वांक बऱ्या रितीन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां कुमक केले जावन आसात. आमचो कॉयर मिस्ट्री सायमन आनी आमची दुसरी इस्कॉला डिस्ट्रिक्टची सर भुरगीं तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाची आशिर्वाद आमी मागता. आतां आमी सेवच्या त्या उंड्याचेर आशिर्वाद घालूंक हांव मानादीक बाप पीटर पौल सल्डाना आमचे गवळीक बापा कडेन विनंती करता. उंड्या वयर आशिर्वाद उबे रावया. सर्वेस्परा
तूं सगळे पृथ्वेचो आनी मनशा कुळाचो बापूय जें कितें तुवें रचलें तें सगळें तुका बरें दिसलें आनी तांचो पोस तुवें केलोय अशें तूं तांचो बापूय सदांच मोग करचो म्हूण दाखयलें. अरण्यांत इस्रायल परजा बुकेन आसतना मान ना दिलें. ह्या संवसारी आयिल्ल्या तुज्या पुतांनी आपणाक आयकून रावुल्ल्यांक थोड्या सुंड्यांनी वाडलें आनी तुजो मोग परत तांणी दाखोवन दिलो. मोगाळ बापा, तुज्या मोगाचो संकेत जावन हांगासर आसात त्या उंड्याचेर तुजी शुभम आशिर्वादां वत. त्या वरवीं हो उंडो सेवतल्या आमकां कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी लाभो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. तुमच्या सर्वांक करतिल्यो और पॉकेट कॅलेंडर कोणें घेतना पाटी येताना तुमी घेवचे. हांतो सांजुजेचे मागणें आसा. आतां एक पोटी आमी सांजुजेचे मागणें आतां आमी मागतले. आमी पेज नंबर 14 हो पुस्तक आसा जाल्यार हेरा तुमच्या हातांतल्या कडतिलेंत पापा फ्रांसिसाचे आपोस्तलीक शिकोवणेन दिल्लें सांजुजेक मागणें. नामान सडवणदाराच्या राखण्या भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या पती, देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे तबेन दिलो. मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवंत जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाड दाखय. आमकां कुरपा काकूळट आनी धैर्य जोडून दी आनी हर एका वायटांतावन आमकां राख. आमेन. आतां मिसा उपरांत अकरेचें गीत आसचें ना. आमी येवकरिस्ताचे आराधन सोडून व्हरतले. सर भुरग्यां खातीर विशेष रितीर ह्या आराधनांत आमी मागतले. बाप विजय मचादो येवकरिस्ताचे आराधन सोडून व्हरतले. सर व्याजाकांनी आमच्या चापलाक वचून मुस्तायकी काडची. ह्या बागी घडये हांव तुमकां समेस्तांक बाळोक जेजूचें बरें फेस्त मागता. प्रत्येक जावन हांगाच्या वडिलांक फादर पियूस डिसोजा, फादर चार्ल्स सेरावो, फादर रॉवेल आनी सक्कड कार्मेलीत याजकांक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त भक्तिकांक, फादर विजय मचादो आनी सर याजकांक हांव तुमकां बाळोक जेजूचें बरें फेस्त मागता. हो बाळोक आमच्या जिविताचें केंद्र जावं दी. सदांच ताका भेटोवन ताच्या सांगाता संवाद करून तसो मोग आपणावन ताच्या मासांत आनी रक्तांत एक जावन आमी ताचे बरीच जावच्याक आमकां तो आदार दिवं दी. देवा बापाची खरी भुरगीं जावन एकामेका भाव भयणी जावन जियोंक तोच आमकां आदार दिवं दी म्हणून मागता. तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त आनी बाळोक जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आसूं. आज मोकळीक केल्लो हो नवो बूक आमच्या स्टॉलांनी मेळटा. हाजें मोल फकत 40 रुपये. तुमी वेचा पयले एक बूक घेवन तुमच्या पतीक वा बापयक तुमी दिया. खंडीत जावन मन परिवर्तन जातलें आनी सांजू जातलें सकाळींच आमच्या घरच्या सर दादल्यांक आसतलें म्हणून आमी पात येता. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು,
ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು 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 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ 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 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು 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 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾ 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 ಕ್ರಿಸ್ತ 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 ಆತ್ಮ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. ತುಕ ಆಮಿ ಆರಾಧನ ಕರ್ತನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ Lord, we praise you, we thank you, we worship you, we adore you. You are our Savior. Our Lord, सोमिया जिस तू हमसे सोडवंदा, तू हमसे मिस्त्री, तू हमसे मेसिया, तू हमसे शिक्षक, तू हमसे गुरु, तू का जाव आराधन, ओगलाप स्तुति आराधन आराधन, हालेलुया 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 भावांनो आणि बहिणींनो आम्ही सगळी गडी भर तकली बागोन
आमच्या जेजूक साश्टांग नमस्कार करया व नमस्कार करता आसतना आमचें म्हणलें कितें आसा तें सगळें जेजूच्या पांया तळा दवरया. हरी एका घडये हरी एका संगतीनी जेजू सगळ्या संवसाराचो सडवणदार बाळोक तो जल्मालो गर्दनाट्या गोट्यांत आयले ताका नमस्कार करूंक गोवडी आयले जेजू तुका नमस्कार करूंक तेग राय आयले सर वर्गांचे सर धर्मांचे लोक आज आमी विविध कोनशातावन आमचे कश्ट घेवन हांगासर आयल्या. जीसस वी हॅव कम टू यू विथ आवर सॉरोस with our joys, with our sufferings, with our plans. Lord, we adore you. ಯೇಸುವೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ प्रभू येसुवे. सोमी हांगासर आयिल्ल्या आमच्या मंगळूर दियेसीच्या हरी एका पिरगजेंतल्या याजकांक आनी लोकांक तूं स्वीकार कर, धार्मिकांक तूं स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. जेजू तुका आमी नमस्कार करता. या नमस्कार करया, या नमस्कार करया, या नमस्कार करया. दनिया सुमया आम्ही साष्टांग प्रणाम करून तुका आराधन करता. तुका तू मात्र आमचो देव, तुजे शिवाय आमकां दुसरो देव ना. बापा तावन ह्या सर्गा संवसारांत तावन सगळे वडवीक आनी दळबार सणून आमचे मदें आयिल्लो जेजू क्रिस्त तूं तुका आमी आराधन करता. या आराधन करया, या आराधन करया, या आराधन करया. दनिया दयकन सक्कडी बसा आणि पवित्र साक्रामेंतांत आसल्या जेजू थंय आमची दिश्ट कंसोवया. जेजू म्हाका आनी तुका पळयोवन आसा. खंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात तांच्या मतगातांव आसा म्हणा ह्या जेजून. जेजू तुका आमी आराधन करता. आमी पातयेता तूं ह्या साक्रामेंतांत आनी ताच्या बराबर आमच्या काळजांत आमच्या मदें आमच्या कुटुंबांत तूं खरोच हजर आसाय. तुका जावं आराधन सोमया जेजू. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನೀವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. You are in our families. You are in our midst. We adore you, Lord. We thank you and we praise you. जेजून म्हणा, तुम्ही येया म्हजे सरशी कश्टांतल्यानो, वजन वयतल्यानो थंय हांगा धांवचें सोडा. म्हजे सरशी येया. हांव बोळ्या आनी कालत्या काळज असो. म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं कितेंय मागशात जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो. जेजू तुज्या नांवान मागले मेळटा. त्याच पातयेन आमी आयल्या. फाटल्या सगळ्या वर्सांत साबार वर्सांनी म्हज्या जिवितांत व्हडलो काळोख आसा, अनकर आसा, अडकळ आसा. तें समर्पण हांव तुका करता. भावानो भयणीनो, हे मागणें म्हज्या सांगाता तुमी म्हणा. सोमया जेजू, तुका आमी आराधन करता. तुका आमी आराधन करता. सर्गीचो दळबार सांडून सर्गीचो दळबार सांडून आमच्या खातीर आमचो मोग करच्या खातीर आमची पातकां धुवन काडच्या खातीर आमचो बरवसो जिवाळ करचे खातीर ह्या संवसाराक तूं देवोन आयलोय. मनशा मध्ये मनीस जालोय. आमचे मध्ये जियेलोय. आमच्या खातीर कुर्सार तूं मेलोय. तुझे रगत आमच्या खातीर शेणयलें. आमच्या खातीर वारयलें. आमी कोणेय मरोंक नजो. आमी जियोंक जाय. तुज्या उतरान जियोंक जाय.
जियोंक जाय तुझे काण स्वीकार करी जाई तुझे कान स्वीकार करी आणि जाय आमी जिये जाई आणि आमी जिये जाय संतोषान आसा जाई संतोषान आसा म्हणल्या खातीर म्हणल्या खातीर जेजू जेजू तू ह्या संवसारांत आयलोय तू ह्या संवसारांत आयलोय तुका जावं आराधन तुका जाव आराधना तुका जावं होगळापो तुका जाव भोगला तुका जावं स्तुती तुका जाव स्तुती तुका जावं महिमा तुका जाव महिमा साक्रामेंतांत आसल्या साक्रामेंतांत आसल्या म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू ल्हाना भुरग्यांक ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा म्हजे सरची येवंक सोडा सर्गींचे राज तांचे सर्गीचे राज तांचे म्हणली शिकवणू म्हणली शिको सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्या मनशाक तुवें दिली तुवें दिली म्हणजे म्हणजे आमी आमी कालत्या मनोभावाचे कालत्या मनोभावाचे बोळ्या काळजाचे बोळ्या काळजाचे स्वादमानाचे स्वादमानाचे सोसणीकायेचे सोसणीकायेचे मनशापणाचे मनशापणाचे मनीस जावंक मनीस जावंक तुवें तुवें पवित्र साक्रामेंत घडले पवित्र साक्रामेंत घडली पवित्र स्नानांत पवित्र स्नानांत पवित्र आत्मा आमकां दिलोय पवित्र आत्मा आमकां तिरावणेच्या संस्कारांत तिरावणेच्या संस्कारांत 7 देणी 7 देणी 12 फळां 12 फळां आमकां दिली आमकां दिली या मुखांत्र या मुखांत मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तुझे सैनिक तुझे सैनिक आमी जावच्याक आमी जावच्या आपोवणे दिले आपोवणे दिले कुंसाराच्या सक्रामेंतांत कुंसाराच्या साक्रामेंतांत आमची पातकां तूं बक्षिताय आमची पातकां तूं बक्षिताय आमकां नव्यान तू रूपीत करताय आमकां नव्यान तूं रूपीत करता अशें तुजी काकूळ तूं दाखयताय अशें तुजी काकूळ दाखयता काकुळदारा जेजू काकूळदारा जेजू तुका जावं आराधन तुका जाव आराधना पवित्र एवकारिस्ताचो सक्रामेंत पवित्र एवकारिस्ताचो साक्रामेंत तुवें घडलोय तुवें घडलो हे म्हज्या उडासाक करात हे म्हज्या उडासाक म्हणून तुवें सांगलें म्हणून तुवें सांगलें तुवें केल्लीं कामां तुवें केल्ली कामां आमी करच्याक आमी करच्या आदेश दिलोय आदेश दिलो एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करून आमी सगळीं भाव भयणी म्हणले लेखूंक आमी सगळीं भाव भयणी म्हणून हो एवकारिस्ताचो सक्रामेंत हो एवकारिस्ताचो साक्रामेंत हांव जिवीत दिवचो उंडो म्हणून हांव जिवीत दिवचो उंडो तुवें आमकां दिलाय तुवें आमकां दिलाय आराधन तुका आराधन तुका एवकारिस्तांत आसल्या जेजू एवकारिस्तांत आसल्या आमची जेजू, कुटुंबां बांदिल्ल्या जेजू आमची कुटुंबां बांदिल्ल्या जेजू भाव बांदवपणाच्या भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक स्पिरितान जियोंक आपोवणे दिल्ल्या आपोवणे दिल्ल्या मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू, आराधन तुका आराधन तुका आमी आमी समेस्तांनी समेस्तांनी भलायकेंत उराजय भलायकेंत उरास ह्या खातीर ह्या खातीर कुडीची कुडीची, मोतीची मोतीची, आत्म्याची आत्म्याची, भलायकी दिवच्या खातीर भलायकी दिवच्या खातीर पिडेस्तांची मागणी पिडेस्तांची हो संस्कार तुवें घडलोय हो संस्कार तुवें घडलो कितली वर्ती आसर्यां तुजी कितली वर्ती आसर या तुजी सोमिया जेजू सोम्या जेजू क्रिस्तांव जाल्ल्या म्हाका क्रिस्तांव जाल्ल्या पवित्र म्हाका सभेंत पवित्र सभेंत मेळिल्ली ती देणी मेळिल्ली ती देणी आराधन तुका आराधन तुका ह्या विशेष सक्रामेंता खातीर ह्या विशेष साक्रामेंता मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू हांवें हांवें म्हज्या बेसांत तुज्या बेसांत तुजी काकुळतो तुजी काकूळ अनभोगू अनभोग मोगू जोडच्याक जोडच्याक तुजी रूच सागच्याक तुजी रूच सागच्याक तुवें तुवें ह्या पवित्र सभेंत ह्या पवित्र सभेंत ह्या जागांची संस्करणी ह्या जगाची संस्कार आनी लग्नाचो बेस आणि लग्नाचो बेस तुवें घडून दिलाय तुवें घडोवन दिला हे सर सक्रामेंत ह्या स साक्रामेंत हांवें हांवें भाव बांदवपणाच्या भाव बांदवपणाच्या बोगसाण्याच्या बोगसाण्याच्या मोगाच्या रागाच्या स्पिरितान स्पिरितान जियोंक कुमोग करतात मोग करतात या तुज्या या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर वर्त्या देण्या बेसावा खातीर बेसावा खातीर तुका आमी आराधन करता तुका आमी आराधन करता संवसार तुमकां फसयता संसार तुका हांव तुमकां फसयना हांव तुका बसयना हांव तुमकां हांव तुमकां जिवीत दिवची उतरां दिवन बरी भलायकी दिता बळायकी
तुमकां सदांच राखता तुमकां सदांच राखता म्हणून तुझे उतर तुझे उतर पवित्र बायबल पवित्र बायबल आमकां दिलाय आमकां दिलाय सदांच सदांच तो वाचूंक नियाळ करूंक आमकां तूं शिकयताय आमकां तूं शिकयता आमच्या खातीर आमच्या खातीर बापा लागीं बापा लागीं तूं विनंती करताय पवित्र आत्म्याक पाठयताय पवित्र आत्म्याक पाठयता देखून आमी देखून आमी समेस्त समेस्त तुका आराधन करता आराधन होगळाप दिता स्तुती करता स्तुती करता एक घडी बर उबी रावात हात वयर उबारन जेजूक समर्पण करात हे समर्पणाचे मागणे आमी म्हणचे उपरांत समर्पणाचे गीत आमी गावचे भावानो भयणीनो ही म्हजी उतरां न्ही हांगासर असल्या सक्रामेंतांत असल्या जेजूची उतरां आनी त्या परण्या सोल्ल्यांत बापान जेजूक धाडचे पयलीं आमकां सांगलीं उतरां तुमकां तान लागल्या तुमकां आत्म्याची भूक लागल्या येया तुमी आज म्हजे सरशी हांव तुमकां जिवीत दिवचें खाण दितलो तें खाण जावन आसा मोतीची भलायकी कुडीची भलायकी आत्म्याची भलायकी आमच्या घरांत असमाधान आसा जगणें आसा गो बायलां सांगातनान आवय बापूय भुरग्यांक बरें करून पळयनात भुरगीं आवडिलांक आयकनात शेजारा जाग्याचे आस्तीचे लापडे आसात थंयसर समस्या आसात कोर्टांत केस आसा आज जगणें आसा दिएसेजीन पिरगजांनी पंगड रचल्यात जेजू विरोध आमी गेल्या जाल्यार हो वेळ आमकां समर्पण करूंक जेजू शिवाय एकच एक काडी आला ना म्हजे शिवाय तुम्ही कितेंच करूंक शकचे ना म्हजो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार सत तुमकां समजतलें म्हणल्या वेळार त्या आपोस्तलांनी आसार्यां केली बियान आसले दैरान ते भरले आज आमी क्रिस्तांवां आमचे कडेन पवित्र आत्मा आसा आमी क्रिस्ताचे शिपाय कोणाय मुखार जेजूक प्रगट करूंक हात वयर घालून ताका समर्पण करूंक भिवची गरज ना आज तो आमच्या हाता पांयांक बळ दिता गांठी दुखी गुण करता आमच्या काळजाची मोतीची पिडा तो गुण करता बळ दिता आत्म्याचें बळ जोडून दिता सर दुष्ट शक्ती देवसाराची शक्ती ह्या साक्रामेंता मुखार आज रावनात आमच्या कुटुंबांतावन दिएसीजीतावन आमच्या गवळी बापातावन ह्या जागातावन धर्मिकांतावन क्रिस्तांव कुटुंबांतावन सगळे आमी मागता तांचे तावन नास जावन ते दुष्ट शक्ती वचोन दी हे सैताना देवसारा तुका आमच्या लोकां मध्ये कसलोच अधिकार ना ज्या जेजूच्या नांवान आमी तुका फरमायता आनी आमचे सगळे समर्पण सगळो संसार असो आमचो रचणार आनी सोडवणदार आमकां सदांच मोग दिवच्या जेजू तुका आमी समर्पण करता तुमची जबाब आमी तुका समर्पिता येसुमिया आमी तुका समर्पिता येसुमिया सगळ्या पवित्र सभेक आमी तुका समर्पिता येसुमिया आमच्या पापा फ्रांसिसाक सगळ्या पवित्र सभेत असच्या तुवें विसून काडलेल्या अभिषिक्त केलेल्या मणियाऱ्यांक आमच्या दिएसीजीच्या सगळ्या फिरगज ह्या शाखांक सोमेस्त धार्मिक भाव आणि भयणींक आमच्या पिरगजींतल्या हरिएका कुटुंबाच्या सान्यांक सोमेस्त कुटुंबांत आसलेल्या बापायांक आनी वडिलांक सोमेस्त आवयांक आनी तांचे कश्ट आज आमी मागणे करच्या समेस्त भुरग्यांक समेस्त आमच्या युवा जणांक आमच्या कुटुंबात असले हर एक कष्ट आमच्या दिएसीजींत आनी कुटुंबात असले हर एका प्रायवंत भावा भयणींक आमच्या दिएसीजींत असलेल्या गवळीक परिशदेच्या हर एका सांद्यांक आमच्या दिएसीजींत असलेल्या संघटनाच्या हर एका सांद्यांक तुजेर भावार्थ दवरिनातल्या भावा भयणींक तुझ्या नांवान वावर करच्या हर एका भावा भयणींक समेस्त समाज सेवकांक आमच्या भारत देशाची आतांची परिस्थिती आमचे राजवटकी चलोवच्या सगळ्या मुखेल्यांक तुझे विरोध क्रिस्तांव विरोध वाईट करतल्यांक आमच्या दिएसीजीन पिरगजांनी कुटुंबांनी असल्या सर पंगडांक
बरें करतना वायटच करतल्यांक भावा भयणी पर्यंत जियोंक आज सोसानांतल्या भावा भयणींक कुटुंबांत विंगड जाल्ल्या काजारी जोड्यांक कुटुंबाची जबाबदारी घेनातल्या बापायांक आनी आवयांक संवसारांत शिंपडलेल्या सगळ्या भुरग्यांक आश्रमांनी असल्या भुरग्यांक कष्टान वळवळच्या सोमेस्त पिडेस्तांक तकलेच्या पिडे वरवीं कश्टांतल्या भावा भयणींक काळजाच्या शिरांच्या पिडेनी कश्टांच्या भावा भयणींक पोटाच्या लिव्हराच्या किडनीच्या समस्यांनी वळवळच्या सोमेस्त पिडेस्तांक टेन्शन आणि प्रेशर आणि या घडये वळवळतल्या सोमेस्त पिडेस्तांक रक्ता संबंधित डायबिटीस पिडे वरवीं कश्टांतल्या भावा भयणींक स्पोर जाल्ल्या भावा भयणींक कुडींत उण आसलेल्या भुरग्यांक आनी भावा भयणींक कोरोना पिडे वरवीं वळख जाल्ल्या आनी समस्यांक बली जाल्ल्या लोकांक पिडेस्तांची साखरी करच्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सिब्बंदेक आमच्या दियेसेसींत आसलेल्या अक्रिस्तांव भावा भयणींक आमकां कुमोग करतल्या मोग दितल्या भावा भयणींक तुझ्या उतरां प्रमाणे जियेनातल्या भावा भयणींक तुझे उतर सुवासूंक फाटीं सरतल्या भावा भयणींक विविध सामाजिक आज कष्टांनी संकश्टांनी संपडलेल्या आमच्या युवा जाणांक ड्रग्स मादक द्रव्यां सोरो पियोणे बेबदेपण असल्या देवसराच्या रक्तमासाच्या सक्तेक वळख जाल्ल्या लोकांक आनी युवा जाणांक भुरग्यांक आमच्या दियेसेसींत आसचें नवें गवळीक येवचें या कार्मेल गुड्यार येवच्या हरी एका लोकांक या याजकांनी करची भावार्थाची हरी एक कार्यक्रमां आज आनी फाल्यां येवच्या आनी फुडल्या दिसांनी येवच्या लोकांक या वर्सा आमच्या दियेसेसींतली हरी एक योजना एक घडीभर आज जोडया दोळे दंपया हे समर्पणाचें गीत आमच्या हृदयाचेर हात दवरून आमी करया आमच्या हृदयाचेर हात दवरतना संकेत जावन आसा देवाचो शब्द तो वेळा काळा पुर्वी शब्द देवाचो आसलो देव जावन आसलो तो मनीस जालो तो कालतो जालो तो आमच्या गतींत जियेलो 2000 वर्सां आदीं ह्या जेजूक जल्म खंयसरी जागो नातलो एक सवाल करया म्हज्या काळजांत जेजू तुका जल्मोंक जागो आसा गी आसा तर आसा म्हणया जेजू म्हज्या काळजांत राव म्हज्या कुटुंबांत राव ह्या खातीर म्हजें समर्पण मानून घे जेजू एम्माउसाच्या वाटेर शिसांचें त्या काळीस पेडटालें आज तुजें उतर आयकतना म्हजें काळीस पेडटा धडधडटा आज म्हाका तुका स्विकार करूंक अत्रेकता जेजू म्हाका तूं जाय तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या घरांत आसतना म्हाका विरोध म्हणलो ह्या भारत देशांत सगळ्या संवसारांत कोणूच ना दुबळी कांय ना पिडा ना दुस्मानान हांव तुजो तूं म्हजो तुवेंच म्हाका काम दिवचें तुवेंच म्हाका भलायकी दिवची तुवेंच म्हाका मिसांव करूंक आदार दिवचो ह्या खातीर मोगाळा जेजू म्हजी पातकां बळें नाका म्हाका बक्षी म्हजी काकुळट कर आनी म्हाका तूं आतां स्विकार कर म्हणून आमच्या हृदयाचेर हात दवरून आमच्या कुटुंबाच्या हरी एका सांद्यांक ह्या सक्रामेंताक समर्पण करून एक आसर्य जाता म्हणलें पात येवन जेजू कडेन आमी मागया हें गीत गावया समर्पिता जेजू मुझे हे जीवित सांडून पता जेजू मुझे हे जीवित सांडून पदकी जिनी निधर म्हाका तुकर सांडून पदकी जिनी निधर म्हाका तुकर गे सोमिया
म्हाका काळीज मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका समर्पिता जेसू मुझे एकूटाम समर्पिता जेसू मुझे एकूटाम सांडून पातकी चिनी निधळ आमकां तूं कर सांडून पातकी चिनी निधळ आमकां तूं कर गे सोमिया गे तूं आमकां कोटा मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका कोटा मुझे दिता तुका एक घडीभर आमी सक्कडी बसया उडासा काडयात मौनपणी ते घडयो या जेजून फाटल्या सगळ्या वर्सांत आमकां बरेंपण केलां कोरोना पिडा आयली तरी आमच्या बऱ्याकच म्हणलें आमी काण घेवया कित्याक जेजू आमी कुटुंबांत रावोंक शकल्या जावं कुत्त जायना म्हणलें तें तुज्या नांवान मात्र जाता म्हणलें सगळ्या संवसाराक तुवें दाखयलें जेजू नातालांच्या फेस्ता दिसा तुज्या सोडवणेचो संदेश परगट करतना आमच्यात मुखेल्यांत हांव न्हू आमच्यात थोड्या फुडाऱ्यांत हांव अडखळी आयल्यो तरी आमच्या मंगळूर दिएसेजींत आमच्या गवळी बापाच्या मुखेलपणा मुखांत्र तुवें पवित्र आत्मा दिलो आनी म्हळें जेजूक परगट करूंक आमी भियोवचें नाका आनी तो जल्माचो संदेश ते मीस परगट रितीन करूंक तुवें आदार दिल्लें व्हडलें आसा रे सगळ्या कर्नाटकांत ते कर्फ्यू काडिल्लें आनीक व्हडलें आसा रे खंयच्याय धर्माक हें फावो जावना आज तुज्या नांवान तें फावो जालां आज तुका साक्ष दिवच्याक आमी भियेना तूं क्रिस्त तूं जिवंत देव तुजे बरी कोणूच दुसऱ्या धर्म सक्तेंत जल्माल्लो जिवन जाल्लो देव ना लॉर्ड यू आर आवर सेवियर जेजू म्हज्या कुटुंबांत तूंच आसरो ह्या कोरोना पिड्या वेळार आमकां राखलें आमकां आमच्या इगर्जेंत मागणें करूंक फावो केलें मीस भेटोवंक फावो केलें आमच्या याजका मुखांत एक आशिर्वाद आमकां दिलें आमींत बेसांव जावंक फावो केल्ल्या जेजू तुका अर्गां वर्तें समाधान वर्तो एकवट हाजे की वर्ती ग्रेस्त काय खंयचीच ना आमकां सांगाता दवरलां हांगासर बसून मागणें करूंक फावो केलां कितलें वर्तें आसा रे हांव बागे कितलें भाव भयणी भाशेन एकवटान मागणें करचें सोमया भावनो भयणीनो ही सोमयाचीं उतरां तर आतां आमी एक घडीभर मौन रावया उडासा काडया आमच्या कुटुंबान मस्त मस्त बरेंपण जालां आमी रातीन इतल्या कांयच जालें ना आमकां कोणूच साबलें ना मारलें ना आमी चलतना कोणूच आदाळलें ना आमी आमकां जाय आसल्यो बरी जायत्यो संगती सवलत्यो मेळ्ळ्यो आमी बागी कितलो लोक आज कश्टाता तरी देवाचेर विश्वास दवरनासा तरी जेजूक 2 मिनिटां मौनपणी मागचें आनी अर्गां दिवचें
आतां आमी सादी जाता जाल्यार दिमी घालया नंतर उबे रावया ह्या घडये मागण्याचो वेळ देवाक आमी अर्गां दिल्यांत मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें आराधांतक केलें आतां विशेष रितीन ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूची कुर्पा मागचो वेळ जेजू म्हणटा म्हजी कुर्पा तुका पुरो माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು ಹೊಸ ಸಂದೇಶ घेवन आमी घरा वेचें आसा भाव भयणी भशेन एकवटान जियो हे मागणे तुमच्या खातीर जेजूक हांव भेटोवन दिता तुमी मौनपणी मागचें मोगाळा जेजू ह्या घडये सगळ्या पवित्र सभेक आमी तुका समर्पण करता पवित्र सभेंत आजच्या आमच्या पापा फ्रांसिसाक ताच्या अधीन आसच्या सोमेस्त कार्दिनालांक आर्च बिस्पांक आनी गोवळ्यांक तुका आमी समर्पण दिता तांणी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या याजकांक आनी देवपर्जेक भाव भयणी बरी कुटुंबांत एकवटान जियोवचें सारकें मार्गदर्शन दिवंक तुजो पवित्र आत्मो लाभय तांकां आनी तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी दी आत्म्याचें बळ दी तुमची जबाब बापा तुजी खुशी जावं बापा तुजी खुशी जावं जेजू सर्गींच्या आमच्या बापातावन आयिल्ल्या मेस्त्री तुका आमी आज तुज्या मुखान सर्गींच्या बापाक समर्पण करता सगळ्या देवपर्जेक सगळ्या देवपर्जेन एकवटान माया मोगान एकामेका सुदारसूंक एकामेका बोगसूंक सदांय मागणें म्हणून पवित्र पुस्तक वाचून तुजी खुशी जारी करचें आज भाग तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा तुजी खुशी जावं सर्गी आसल्या आमच्या बापा आज ह्या तुज्या पुता मुखांत आमी तुका उलो मारता आनी मागणें करता जेजूच्या नांवान मागोवंक तुवें सांगलां हांगासर आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या हर एका भुरग्यांक ल्हानांतावन व्हडा पर्यंत ह्या भुरग्यांनी सदांच तुज्या जाणवायेन तुजी आस्त जावन वाडाशें कर तांणी तुज्या आपोवण्याक पाळो दिशें कर तुजी खुशी वय तर आमच्या कुटुंबांतल्या एकल्याक पुणी तुज्या सेवेक आपय देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांत चडय हेर बेस विस्तल्यांनी तांणी बेसाक बरी तयाराय करीशें कर तांचें शिकाप बरें जायशें कर आमच्या भुरग्यांनी हेरां भुरग्यां बरीं जायनासतना तुज्या पुताक साक्ष दिवची भुरगीं कर म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता बापा तुजी खुशी जावं आमी मागता सोमेस्त कुटुंबांतल्या वडिलां पासत आवय बापाय पासत बापा तुज्या पुता जेजूची हर एकल्यांनी देख घेवंक जेजू मुखांत आज विनंती करता आमच्या वडिलांनी कुटुंबाची जबाबदारी घेवन मोगान ती करूं सांबाळूं तांच्या कश्टां आकांत वेळार तूं तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड तांकां मार्गदर्शन दी तांकां समाधान दी भलायकी दी संतोष दी म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता बापा तुजी खुशी जावं आमी मागता बापा आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सोमेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतां पासत तांकां कुडीची आत्म्याची मोतीची भलायकी दी तुजी खुशी वय तर तुज्या पुता जेजू मुखान तांकां संपूर्ण भलायकी दी नंतर कश्ट सोंक धैर्य आनी बळ लाभय म्हूण मागता बापा तुजी खुशी जावं बापा तुज्या पुता जेजू मुखान आमी उलो मारता मागता सोमेस्त वावराड्यां पासत आमच्या गांवांत परगांवांत वावर करतात तांकां तुज्या बेसांवांनी बर तांच्या भावार्थांत तूं घट कर जायत्या जाणांक काम ना ह्या दिसांनी काम नासतना कश्ट जाल्या भाव भयणींक दीस पडतो ग्रास सोडचें कोण ह्या आमच्या मागण्या वरवीं फावो कर म्हूण मागता बापा तुजी खुशी जावं आमी मागता आमच्या सर भक्तिकां पासत हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्तांक आशिर्वाद मेळूं आमच्या पिरगजन येवच्या हर एका लोकांक तूं बेसांव दी भावार्थान घट जावं बोरवसान जिवाळ जावं मोग करची तुजो आनी पेल्याची मोग करची मनशां जावन परिवर्तन कर म्हूण मागता बापा तुजी खुशी जावं आमच्या दियसिजींत असली सगळी योजना तुका समर्पिताना
सर अक्रिस्तांव भाव भयणीक तुका समर्पित हांव आमी सोमेस्तांनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक तूं आमचो बाप म्हणलें वळखूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा तुजी खुशी जावं. एक घडी भर मौनपणी आमी मागया. आमचे गरजो आसात, समस्या आसात, परत जेजू कडेन सुमया तुजी कृपा आमकां दी, सुमया तुजी काकूळ तामकां दाखय म्हणून आमी मागया. उपरांत आमी ताचो आशिर्वाद घेवंक आसा. ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीस तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीस तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. सोमेस सक्रामेंताचो आशिर्वाद घेवंक आयती करया येद्या व्हडा सक्रामेंता. Edia voda sacramenta, sastan naman koruya, urvilyatia rupa bodlak novioriti adarya. Solvon večja askat višvjan, bavartače bol divja. Zoše baba, doše sputak, ulas ani stuti zao. Podvi mahima sasna eka stalyan hrsitav. Duka doga ja spiritan sama sami navarta. Amen. प्रार्थुया. सोम्या विचीत सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तो जियेताय निराश करताय सासनाच्या सासना. आमेन.
आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे